फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्स. क्वॉर्टर फायनल मॅचीचे लास्ट 2 मॅची जाल्यो तेजो हो नियाळ. मियामी हांगासर जाल्ल्या मॅचीक जूड बेलिंगहॅमीन केल्ल्या 2 गोलांक लागून इंग्लंडान एका गोलान फाटीं पडूनय नॉर्वेचेर 2-1 अशें जैत मेळयलें आनी ह्या जैतासत तांणी सेमीफायनल पावंडो हुंपलो. जूड बेलिंगहमान पयल्या अर्दांक 1 गोल आनी उपरांत एक्स्ट्रा टायमाक 1 गोल केलो. निर्धारीत 90 मिनटांक दोनी टिमींनी एक गोल केल्ल्यान मॅच गोल बादाबाद आसली. तेजे उपरांत 30 मिनटांच्या अतिरिक्त वेळेचो अवलंब जालो आनी हितूंक इंग्लंडान गोल करून फुडलो पावंडो हुंपलो. आंद्रेया शिल्डरूप ह्या खेळगड्यान 36व्या मिनटाक नॉर्वेक गोल केलो. तेजे उपरांत 23 वर्सां पिरायेच्या बेलिंगहम हांणी फर्स्ट हाफाच्या इंजुरी टायमाच्या 2ऱ्या मिनटाक गोल करून आपल्या टिमीक गोल बादाबाद दवरलो. तेजे उपरांत एक्स्ट्रा टायमाचो खेळ सुरू जाल्या उपरांत 93 मिनटाक 93व्या मिनटाक बेलिंगहॅमाने मॅचींतलो आपलो 2रो गोल केलो आनी हेका लागून इंग्लंडाक 2-1 अशें आघाडी घेवप शक्य जालें आनी हे सयत त्यांनी मॅच जिखून 2018 उपरांत सेमीफायनल पावंडो हुंपलो. मियामींतल्या गरम उकाड्याच्या हवामानाक दोनी खेळगडे त्रस्त जाल्ले पूण निमणे कडेन इंग्लंडाच्या खेळगड्यान बाजी मारली. ह्या वर्ल्ड कपाक जूड बेलिंगहॅमान हे 2 गोल केले. तेजे सयत त्याने आपलो कॅप्टन हॅरी केन ह्याच्या सारकेच 6 गोल करून आतां आपुणूय गोल्डन बुटाच्या शर्यतीत कायम रावला. मार्टिन उडेगार्ड ह्या खेळगड्यान दिल्ल्या पासाचेर शिल्डरूप हाणें नॉर्वेक आघाडी मेळून दिली. तेजे उपरांत हालंडाक एक गोल करपाचो चान्स आसलो पूण अर्लिंग हालंड हेजेर सगळ्यांची नदर आसली. ताका ह्या मॅचीक गोल करप शक्य जावंक ना. तेजे उपरांत इंग्लंडाचो एन्थनी गॉर्डन हाणें दिल्ल्या पासाचेर बेलिंगहम हाणें आपल्या टिमीक बरोबरीचो गोल केलो. त्या पयलें हॅरी केन हाणें केल्लो गोल फर्स्ट हाफाच्या इंजुरी टायमाक तो ऑफसायड ठरलो. ताका लागून फर्स्ट हाफ सोंपता इंग्लंडाक आघाडी घेवपाची संद हुकली. ह्या मॅचीक दोनी टिमीक ऑफसायड नेमाचो फटको बसलो. हॅरी केनाचो 1 गोल नामंजूर जालो. तेजे उपरांत 55व्या मिनटाक नॉर्वेच्या खेळगड्यान गोल केल्लो पूण तो गोल ऑफसायड थारल्यान नॉर्वेकय आघाडी घेवप शक्य जावंक ना. टॉर्बजॉन हेगेम हाणें गोल केल्या उपरांत जल्लोश करपाक सुरवात केल्ली पूण VAR तंत्रज्ञानाचो वापर केल्या उपरांत अशें दिसून आयलें की हो हालंडान ऑफसायडीक आसलो ताका लागून ह्या गोलाक मंजुरी मेळूंक ना आनी 1-1 अशी गोल बादाबाद बरी उरली. तेजे उपरांत इंग्लंडान आघाडी घेतल्या उपरांत 2-1 अशी आघाडी आसताले. एक एक्स्ट्रा टायमाक आनी एक गोल जालो इंग्लंडाचो पूण तोय गोल मान्य जावंक ना. ह्या वेळारय हो गोल ऑफसायड आसा अशें थारलें. ह्या मॅचीन एक सगळ्यांची नदर अर्लिंग हालंड हो नॉर्वेचो खेळगडो हाजेर आसली. फाटल्या सेगीत मॅचींनी त्यांनी सगळे 7 गोल केल्ले. ही म्हत्वाची क्वॉर्टर फायनल मॅचीक तो गोल करतलो काय अशें सगळ्यांक दिसतालें पूण ह्या मॅचीक इंग्लंडाच्या डिफेन्सान त्याचे बरे कडक नदर दवरली. हाका लागून ताका जास्त मोकळीक मेळूंक ना आनी तो गोल करपा वचून पयस उरलो. एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार ऑक्टोबर 2024 वर्सा सावन सेगीत 14 मॅची हालंडान नॉर्वे खातीर गोल केल्ले पूण हे पयले फावट ताका गोल करप शक्य जावंक ना. ह्या टुर्नामेंटाक इंग्लंडा तर्फेन जूड बेलिंगहॅम आनी हॅरी केन हांची कामगिरी खूब पडजळीत थारला. दोगांनीय 6 गोल केलात आनी दरेकी 1 असिस्ट केलात. फुडल्या मॅचीक इंग्लंडाचो पंगड जो खेळटलो तो अर्जेंटिना वांगडा. ते अर्जेंटिना मॅचीक ह्या दोनूय खेळगड्यांची बेलिंगहॅम आनी हॅरी केन हांचेर इंग्लंडचो मदार आसतली. ह्या मॅचीक गोल केलो तेन्ना बेलिंगहम हो 23 वर्सां आनी 42 दिसांचो आसलो. तो ह्या वर्ल्ड कपाक लागोपाठ 2 गोल करपी सगळ्यांक 2रो तरणाटो खेळगडो थारला. हाचे पयलें 1998 वर्सा पेले हांणी 17 वर्सां आनी 249 दिसांचो आसतना गोल केल्लो. इंग्लंडचे मार्गदर्शक प्रशिक्षक थॉमस टुकेल हे मात्र इंग्लंडाच्या नॉर्वे आडच्या मॅचींतल्या कामगिरीचेर खूश नासले. मॅची उपरांत तांणी सांगलें की आमी बरें खेळूंक ना ताका लागून आमी स्वताच आमची परिस्थिती वायट करून घेतली पूण आमचे बाजून निकाल लागलो हेजो आनंद आसा पूण फुडली मॅच जावचे पयलें आपल्या टिमीक ही कामगिरी सुदारची पडटली आनी मोठ्या उमेदीन ग्रावंडार देंवचें पडटलें तरच आमी जैत मेळूंक शकतले अशें थॉमस टुकेल हांणी मॅच उपरांत सांगलें. दुसरी ती क्वॉर्टर फायनल जी वर्ल्ड कपांतली निमणी क्वॉर्टर फायनल आसली
ती कॅन्सस सिटी हांगासर अर्जेंटिना आनी स्वित्झर्लंड हांचे मजगतीं जाली. स्वित्झर्लंडान ह्या मॅचीक अर्जेंटिनाक बरी हें दिलें, पूण सेकंड हाफाक त्यांचो एक खेळगडो कमी जालो. तेंच्या एका खेळगड्याक रेड कार्ड मेळिल्ल्यान तांकां 10 खेळगडे घेवन खेळचे पडले आनी हाचो लाव अर्जेंटिनाक जालो. अर्जेंटिनान 1-1 अशे गोल बादाबादी उपरांत एक्स्ट्रा टायमाक जेन्ना गेम गेली तेतूंत एक्स्ट्रा टायमाक 2 गोल करून ही मॅच 3-1 गोल फरकान जिखली. अर्जेंटिना सामकार फुडल्या मॅचीक सेमीफायनलींक इंग्लंडचें आव्हान आसतलें. मॅचीच्या 10व्याच मिनटाक लिओनेल मेस्सीच्या कॉर्नर किकाचेर एलेक्सिस मॅक एलिस्टर हाणें गोल करून अर्जेंटिनाक 1-0 अशी आघाडी मेळून दिली. ह्या गोलाक लागून अर्जेंटिना फर्स्ट हाफाक आघाडीर आसलो. उपरांत 67व्या मिनटाक स्वित्झर्लंडाच्या डॉन एन्डोये हाणें एक बरो गोल केलो आनी आपल्या पंगडाक 1-1 अशी गोल बादाबाद सादून दिली. ताच्या उपरांत 72व्या मिनटाक तांचो म्हत्वाचो खेळगडो ब्रिल एम्बोलो हाका रेड कार्ड दाखयलें. ह्या वेळार तेचे पयले ताका पयले एक येलो कार्ड मेळिल्लें आनी हे तेचे दुसरें येलो कार्ड थारलें. हेका लागून 2 येलो कार्डाक लागून ब्रिल एम्बोलो हाका ग्रावंड सोडून भायर वचचें पडलें. मिस्टेकन आयडेंटिटी ह्यो नियम ह्या वर्ल्ड कपाक पयलेच फावट वापर जालो आनी ताका लागून एम्बोलो हाका रेड कार्ड मेळ्ळें. ताच्या उपरांत एक खेळगडो कमी जातकीर स्वित्झर्लंडाची जी गेम प्लॅन आसली ती विस्कळीत जाली आनी त्याचो लाव अर्जेंटिनाक मेळ्ळो. हुलियन आल्वारेज हाणें 25 यार्डा वयल्यान मारिल्लो गोल सारको गोलान गेलो आनी अशा रितीन अर्जेंटिनाक फुडें वचप शक्य जालें. उपरांत एक्स्ट्रा टायमाच्या पयल्या मिनटाक जो इंजुरी टायम आसलो ते पयल्या मिनटाक लाउतारो मार्टिनेज हाणें गोल करून आपल्या टिमीचें जैत निश्चित केलें. ह्या मॅचीक मेस्सी पयले फावट वर्ल्ड कपाक गोल करूंक शकलो ना. वर्ल्ड कपाक सेगीत 9 मॅची, 2022 वर्सा कतार हांगासर जाल्ले 4 मॅची आनी 2026 ह्या वर्सांतले वर्ल्ड कपांतले 5 मॅची अशी सेगीत 9 मॅची तेणी गोल केल्लो. पयले फावट ताका गोल करप शक्य जावंक ना. पूण तेणी गोल करूंक ना, पूण पयल्या गोलाक आपलो असिस्टाचो वांटो तेणी दिलो. आतां गोल्डन बुटा खातीर आजुनूय फ्रांसाचो किलियन एम्बापे आनी अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेस्सी हांचे भितर चडावड आसा. एम्बापे हाणें 8 गोल आनी 3 असिस्ट जाल्यार मेस्सीन 8 गोल आनी 2 असिस्ट केल्यात. ह्या मॅचीक एका वेळार मेस्सी गोल करपाची शक्यता आसली सेकंड हाफाक, त्या टायमार तो ऑफ सायड ठरल्यान ताका 9वो गोल करप शक्य जावंक ना. अर्जेंटिनाचे कोच लिओनेल स्कालोनी हाणें मॅची उपरांत सांगलें, खरें म्हणल्यार ह्या मॅचीक आमकां खूब संघर्श करचो पडलो. जरी आमी मॅच जिखले तरी आमकां संघर्शानूच मॅच जिखप शक्य जालें. आपलो प्रतिस्पर्धी टीम स्वित्झर्लंड हो शारिरीक दृश्ट्या मजबूत आसलो हेची आमकां जाणीव आसली. तांणी बऱ्याच वेळा आमकां अडचणीक उडयलें आनी कांय वेळा त्या अडचणींतल्यान भायर सरतना आमकां खूब त्रास जालो. निमणे कडेन नशीब आमच्या बाजून आसलें, ताका लागून एक्स्ट्रा टायमाक आमी 2 गोल करून ही मॅच जिखूंक शकले. त्यांच्या स्वित्झर्लंडाच्या एका खेळगड्याक रेड कार्ड मेळिल्ल्यान मॅचीचें चित्र बदललें आनी त्याचो फायदो आमकां जालो अशी कबुली स्कालोनी हांणी मॅची उपरांत दिली. ह्या मॅचीक एक घटना घडली ती म्हळ्यार मिस्टेकन आयडेंटिटी. आमी ह्या मिस्टेकन आयडेंटिटीची मातशी जाणून घेवया. VAR म्हळ्यार व्हिडिओ असिस्टंट रेफ्री हेच्या रिव्यू उपरांत ब्रिल एम्बोलो हाका रेड कार्ड मेळ्ळें. ही घटना आसली 71व्या मिनटाची. ह्या टायमार एम्बोलो हाणें आपल्याक अर्जेंटिनाचो खेळगडो लिआंद्रो पारेदेस हाणें उडयला अशें नाटक करून जमनीर पडलो. रेफ्री जुआंव पेद्रो सिल्वा पिनेरो हांकां दिसलें की एम्बोलोक पारेदेस हाणें खरेंच उडयला आनी त्यांनी अर्जेंटिनाचो पारेदेसाका येलो कार्ड दाखयलें. त्या वेळार जे रिमोट VAR सिस्टम आसा मॅचीची तेंच्या लक्षांत आयलें की एम्बोलो हाणें हें नाटक केलां आनी तो आपलो पडलो असो दाखोवन दिलो आनी तेमी तेजे बद्दल ग्रावंडा वयलो रेफ्री आसलो ताका ही म्हायती दिली. त्या उपरांत ग्रावंडा वयल्या रेफ्रीन VAR तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आनी एम्बोलोन हाणें आपूण पडपाचें नाटक केलां अशें सिद्ध जालें. तेजे उपरांत तेमी एम्बोलोक हाका दुसरें येलो कार्ड दिलें. अशा रितीन एम्बोलो हो रेड कार्डाचो धनी जालो आनी ताका मैदान सोडचें पडलें. वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत अशी घटना ही पयलेच फावट घडल्या. स्वित्झर्लंडाचो खेळगड्यांनी ताचो निशेध केलो, पूण निमणे कडेन अशें दिसून आयलें की रेफ्रीन ते VAR तंत्रज्ञानाचे वापर करून मिस्टेकन आयडेंटिटी हो नियम वापरला तो खरोखरच बरोबर आसलो.
ह्या हो नियम अशें म्हणटा की एखाद्या घटनेक खेळगड्याक येलो कार्ड किंवा रेड कार्ड दाखयले आनी उपरांत रिव्यू घेतले उपरांत अशें दिसून गेले की चुकीच्या पद्दतीन त्या खेळगड्याक रेड किंवा येलो कार्ड दाखयले आसता जाल्यार ज्या खेळगड्यान चूक केला त्या खेळगड्याक जो आपलो निर्णय आसा तो रेफ्री फिरोवंक शकता आनी तें कार्ड दुसऱ्या खेळगड्याक दिवंक शकता. हेकाच म्हणटात मिस्टेकन आयडेंटिटी. वर्ल्ड कप सर्तीचे क्वॉर्टर फायनल पावंडो सोंपला. आतां फक्त 2 म्हत्वाचे पावंडे उरल्यात, सेमी फायनल आनी उपरांत फायनल. सेमी फायनलीच्यो मॅची ह्यो भारतीय प्रमाण वेळेनुसार मध्यरात्री 12:30 जातल्यो. पयली मॅच 14 जुलयाक जाल्यार दुसरी मॅच 15 जुलयाक जातली. पयल्या सेमी फायनलीक फ्रांस आनी स्पेन हांचे मजगती जाल्यार दुसऱ्या सेमी फायनलीक इंग्लंड आनी अर्जेंटिना हांची मजगती मॅच जातली. दोनी सेमी फायनली जैतिवंत पंगड फायनलीक खेळटले जाल्यार जे हारिल्ले पंगड हे थर्ड प्लेसीसाठी खेळटले. एकंदरीत ही उत्कंठावर्धक चुरशीची वर्ल्ड कप आतां निमण्या पावंड्यार पावला. हो आसलो फिफा वर्ल्ड कप 2026 क्वॉर्टर फायनल लीग मॅचींतल्या निमण्या 2 मॅचीचो नियाळ. देव बरें करूं.